ಗಮಯ ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम पळयता आसचे आमगेले सकड युथ ऑफ GSB वीक्षकांक मेगेले प्रितीपूर्वक नमस्कार. आज हे ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाक ज्योतिषी तशीच आमगेले ह्या कार्यक्रमाचे अतिथी जावन उपपुंद हरीश भट माम आयल्याची हांकां हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. नमस्कार. तशी तुमकां जाल्यार प्रत्येक कार्यक्रमांत तुमी कॉल करताची तुमकां एक नंबर दिला त्या नंबराक कॉल करून तुम्ही कसले तुमकां प्रश्न असल्यार खंडीत जावन ज्योतिषा संबंध पाविल्लो आशिल्ल्यार निंबू येत. हरीश भट माम आज फूड जाल्यार तुमी ह्या कार्यक्रमा पुरो आयल्याच आज उपास आयल्याची उपंदा तुलाना तुमगेले एक प्रारंभाचे एक विषय सांगता म्हणजे आता एक शिक्षण तुम्ही आता काल ज्योतिषी मात्र न्ही एक वेदमूर्ती म्हळ्यार पाठशाले वचून निगम आगम पाठशालेन तूं वेद सकड अध्ययन केलें जाल्यार हें पुरे तुमगेले शिकवणे विचार सांगता म्हणजे खंय तुलान प्रारंभ जाला कितल्या इसवी तुलान प्रारंभ जाला? वय 93 ಅಂತೂ SLC जाल्लें आमगेलें. तदनंतर पैनुरा शिकला हांव SLC थंय चांग मार्कर पास जालो तेन्ना आन म्हणलो आमगेले कशी आमगेले वृत्ती भटपण पडा आन ते पैनुरा पूजा आशिल्लो तूं कशी भटपण शिकता म्हूण जायत म्हूण सांगलें. तशी आमदान पाठशाला हांगा मंगळूर पाठशाला निगमागम पाठशालान तूं म्हाका काडलें तशें हांव थंय प्रारंभ जाल्लें 3 वर्स विद्याभ्यास तिनी वर्सां 4 सब्जेक्ट आमकां वेद कर्मांग ज्योतिष तशीच संस्कृत हे चारीन तो उत्तीर्ण जावन एक बेस मेळ्ळा आमकां ज्योतिशाचे जायत नाजाल्यार हाजे संस्कृताचे सकट जावन ते एक बेस एक ज्योतिषात जाता. वय मागीर पैनूर म्हण सांगला रे ज्योतिशाचे गांव सादारण फेमस जावन आसले 8 जन पोदवाळ थंय आसाची. मागीर त्या नंतर तांगेला सिक्कील मस्त विंगड चोरडू म्हणटा पळय तशी मस्त थंय सिक्कील जन आसाची मस्त गांवांत थंय येवन राबोवन गुरुकुलशी ते ज्योतिष सदन म्हण आसा थंय राबोवन घेवन शिकताची. हांव निमगेले तेन्ना तांणी म्हणलें कशें म्हणना आमकां आमगेले हांगा राबोवन शिकता म्हणाल कशें ज्योतिष सदन म्हाका शिकचें जाय न्ही. तांगेले एक शिश्य आशिल्लो गोपाळ पोदवाळ म्हूण तागेल्या शिकच्याक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळें. ते हांव एक 99 हांव शिकलो तागे लागीं. त्यानंतर मागीर आमगेली वृत्ती भटपण पळा तशी कॅलिकट गांवांत पुजा राबता म्हूण एक हें आयलें ऑफर म्हणटा पळय जायत अड्डा म्हणून हांव आनी हांव वचून पळयतना खूश जाल्ले राबले आमी कॅलिकटांत. ताजे नंतर थंयचे आमगेलो देवस्थाना ट्रस्टी मोहनदास नायक तशें तांगेले कुटुंबियाचे सकट मस्त हे विशयांत खंयचे ज्योतिशा विशयान जायत सकट म्हाका मस्त हेल्प जावन आशिल्ली. तशें जाल्यार हांव थंय म्हगेले शिकचे विद्याभ्यास कंप्लीट करतना तांगेले कुटुंबा विशय सगळें तांणी पळोवचें आशिल्लें. कोणाले मेळ्ळें जातक कोणे हांड दाखयत आशिल्लींची तशी ते शिकचे प्रॅक्टीस करचे सगळें जावन गेलो हय जावन आमकां एक कॅलिकटांत एक आमकां देवा देना चांग एक स्थान मेळ्ळें. तशें मागीर हय एक 2003 वाळ्ळीक जावन ताजे नंतर अशी तशें न्ही वाळ्ळीक एक स्टेज येवंक जाल्यार आमकां कसं क्वॉलिफिकेशन सगळें पळोवन अड्डा म्हणून जालें हय लायफासाठी जावंक जाल्यार आशिल्लें सगळें आसा म्हूण तशें जावन एक विवाह मंगल कार्य जाल्लें थंयची आशिल्लो एक 18 वर्स थंय आशिल्लो. पूण आमगेली मूल उपंदाची जाल्यार कॅलिकटांत एक 18 वर्स 2016 थंय म्हाका राबचें आशिल्लें एक योग आशिल्लें थंय देवस्थानांत पांडुरंग मंदिरांत पुजा आशिल्लो. मागीर आमगेले मूल गांवांत उपंदांत आमगेले पर्याय आसा ते तुमी सोडून वचचे म्हूण सांगून म्हगेले एक आजी आशिल्ली अन्नाल माव तिगेर वता जायत आमगेले कुटुंबाच्या एक वता एक हांव थंय चमकलो थंय तकून जाल्यार थंय आमकां मस्त जाता पळोवच्या की ना तांगेले कसं की जातक संबंधी वय मलगड्यान गेले पर्याव 1 वर्स म्हाका 1 वर्स आनीक आमगेले कुटुंबाच्यांक तशें पर्याय करता आसा तांतू ज्योतिश सांगता आशिल्ली कॅलिकटांत ज्योतिशच म्हणून जन आमगेले पूज जाले नंतर कर्मांक केन्ना आसना पळय तेन्ना दनपार नंतर एक ज्योतिशाक एक टायम दिला म्हळ्यार 2 तकून वसताय जातक इत्यादी पळयताची म्हूण तेच प्रकाराचे तुमगेले गुजराती जन जे जावेत ना थंयचे मलयाळी जन म्हळ्यार त्या गांवचे जन तशें आमचे गेले तशें सकट जातीचे ते येवन घेवन आमगे लागीं पळयत आशिल्लींची मस्त ज्योतिश आसा थंय म्हगेल्या पशी मस्त कांय हांव सांजे सांगला गेला रे हांव समुद्रा सायड आशिल्ले एक रेंव म्हूण सांगेत समुद्रांत देव न्ही तसलो तितलो व्हड समुद्र आमगेले थंय ज्योतिश आसाची जाल्यार कसं म्हणा तशें न्ही
सुलभेर मेळता आपेलारी बग्गी मेळत आशिल्लो तशें आशिल्लें मागीर कार्यक्रमाक गडबडी जातना केलो पण मेळनाची फोन केला हांव मेळना म्हणून एक सगळं आसा जाल्यार कशें करचें म्हळ्यार एक कार्यक्रमांत आमी आसता आज आमी एक कार्यक्रम करता आसतना आतां मध्य फोन आयल्यार आमी काडूं जायना तशी जी देवाल पूज जाल्यार तशी सकाळी आमी एक अनवड्यार नांव न्हू पुजा चमकले नंतर एक 10 घंटे कशें जाल्यार आमकां मेळचें जायना ताजे नंतर कसं जी गणोम की शांती की असे कार्यक्रम होतात त्यावेळी तशी दनपार 2 घंटे ते उरलोचे जायना तशे कडेन थोडेची हें आसा ताजे नंतर दनपारा नंतर केन्ना हांव हे विशयाक बसचें आशिल्लें तशें मागीर एक 2-3 जण चढून मी गेले की प्रारंभ विद्याभ्यास म्हणटा पळय अशी त्या शिक्षिकेचे तांकां एक उमेदी कसं नाही ज्योती तांकां शिक्षक म्हळ्यार हें फाय ज्योतिश जेवचा नाही एक प्राथमिक शिक्षण आसव तशें कसं नाही त्या वय म्हणून पळोवच करतली तांणी कसं की इंग्लिशान सगळं शिकली त्या पळय इंग्लिशान तो ज्योतिश आसा पळय आनी चायनीज वाचतो सगळं चायनीज ज्योतिश सगळं आसा ताजे प्रकार केलो जणांक पळय कसं म्हणटा जे संतती जेवचे कसं नक्ष सगळं तांगेला आसा ते आनी हें समजत की टायलेस किंवा पळोवचें की सगळं फुडें मस्त शिकवायलींची आमी कशें पळय बटपण शिकतना संध्या वंदना देवपूज सकट विंगड चडूं जावं कशें कोणाक उमेद आसा तांकां शिकोवन दितात पळय तशी ह्या वेळी केलो जना निमगोन मनाक करून शिकलींची तशें आमगेलें कसं म्हणचें बटपणा जिवन हय आनी हें ज्योतिश दोनी आमकां एक परस्पर पूरक तांतू विंगड म्हणून आतां ते आमी पळयनी कसं नाही दोनी आमकां दोनी ते आमकां काम आसा तशी तशी सुरवेच्या एक कॉलर आसा बहुशा तांगेले उलया नमस्कार नमस्कार भटमान नमस्कार तुमगेलें नांव आनी गांव सांगायचें का विठ्ठल भट म्हणून हांगा मंगळूर उलयाचें कसं म्हणा म्हगेले विद्याभ्यासाचे नेमवाचे आशिल्ले कसं शिकता आसा आतां तूं आतां हांव बटपण शिकता आसा बटपण शिकता आसा वय वय तशी एक विद्याभ्यासाचे विद्याभ्यास म्हळ्यार शिकून जाल्ली वय मला जायनी आनी शिकता आसा आतां शिकतास वय पाठशाळेंत शिकतास वय 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 नक्षत्र आनी राशी खंयचे मेष राशी अश्विनी नक्षत्र विठ्ठल भट खंयचे निगमागमांत वय नाही हांगा मुलकी कितल्या वर्सां आतां आता 3 वर्ष ओके पाठशाळेंतल्यान कॉल करची की नाही हांगा भायर रजू आतां वय वय नाही म्हळ्यार म्हाका ह्या एलर्जी शी जाला तशी आयला हां हां राशी प्रकार चिक्केक दैवानुग्रह उणें आसा म्हळ्यार तृतीयार गुरू दाखयता आसा आनी तुगेले विद्याभ्यास अधिपती जावन आशिल्लो विद्याकारक बुध षष्ठार दाखयता आसा तशी जी लाभाधिपती ना जाल्यार वाकस्थानाधिपती गुरू तृतीयार आसा म्हणटना चिक्केक अडचण दाखयता आसा म्हळ्यार विघ्न येवचे ना जाल्यार चिक्के मुखार वचचे 4 वर्सां जायना अशी 5 वर्स काडचे अशें सगळें म्हाका पक्कन कसं नाही एग्जामा वेळार जाय तर परीक्षा वेळार तुका कंप्लीट करूं जाय शकचे अशें सगळें सान प्रॉब्लम दाखयता आसा ताका तो देवाल एक अनुग्रह चांगली तरी केलो म्हणजे विद्याभ्यास कंप्लीट जाता राशी प्रकार कुंभ राशी प्लस तुगे नक्षत्र प्रकार एकादश स्थान आशिल्ले राशी आयला तर हिची शैनी आसा त्या देखून खंडीत विद्याभ्यास कंप्लीट करूं जाता ज्याला अडचण येवच्या पुरो म्हळ्यार सनसना कसण्याचे प्रॉब्लम्स ना जाल्यार बाय हार्ट शिकू जायना अशी जावचे ना जाल्यार सिकील विसोन वचचे सगळं सनसना प्रॉब्लम सगळे येवचे साध्य आसा तांतू कसण्याची चड मात टेन्शन करून घेना अशीची देवाल म्हळ्यार एक सत्य सांगल्यार एक चांगली तरी एक तुमगे कुटुंबान नागाल आराधन जायत ना आनी तशीच गुरुले कसं एक विशेष उपासन दवरून घेतला म्हळ्यार एक उपवास जेवो ना जाल्यार त्या देवाक नित्याची आतां गुरुल अनुग्रह मेळका जाल्यार प्रतीची दिसा सकाळी उठून गेल्या नंतर नारायण मंत्र करून घेवन एक 24 तुळशी दळ देवालंगार दवरचे अशी एक कसं एक नवे एक नियम कंटिन्यूस करून एक महिने की ना 3 महिने की तुका कशें जाता तुगेले आरोग्याक ना तुगेले सामर्थ्याक कशें जाता त्या प्रकार न्हू ना जाल्यार दिब्रांकूर जाता दिब्रांकूर देवा दिवचे अशें कसं एक संकल्पपूर्वक मिगिले विद्याभ्यास संपूर्ण जावका म्हळ्यार एक संकल्पपूर्वक कसं त्याग केलो म्हण जालो खंडीत ताका तुगेले जाता म्हणून प्रश्न सांगतास विद्याभ्यासा चिक्के प्रश्न आसा चिक्के जागृत जावका तातावळी संसार विषय राजकारण विचार की घर कಡೆ ना बा तशी काय ना ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀ ಪಳೈತಾ ಆಶಾ ಪುರೈತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾ ಹಾ ಜಯ ಜಯ
दवर्त धन्यवाद जाय धन्यवाद 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 पाठशाल म्हणता नाही का त्याग जीवन पाप वय बा पाठशाला आम्ही आता पाठशाला असताना तशी नव्हा इथं पण एकूल्याक नव्हा पळताना त्यांना म्हणताना केलो चोरडू अंक ತಂಗಿಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ ತರ್ಸುನ್ ವಚ್ಚೆ ಆತ ಕೆಲವು ಜನ मस्त कष्ट जातात कष्ट आहे. पाठशाला म्हणून सांगणार एकूल्याक त्यांनी खाणं जेवण त्यावेळेला समा पडोच्या गेलं म्हणजे त्यावेळेला उपास पर चढ करचे हा ते भारी आमक मला त्यावेळेला अनुष्ठान अनुष्ठान आता मी आमगेल्या पाठशाला असताना जलरीची गायत्री मला एक हत्ती चापा ತಂಗಿಲೆ अनुष्ठान असेल ತಂಗಿಲೆ लक्ष गायत्री हवन म्हणतात आम्ही पाठशाला असताना मस्त जप आणि करू असेल आमच्या अवकाश मला रे मास्टरांच्या निमित्ती आमच्या एक अवकाश तशी जी विंगड एक मन्युसूक्त एक मनशाक रोग निवारणा बद्दल जावन मन्युसूक्त पारायण कितली हजार हे सगळं आमक कोरोच्या दिल्या निमित्ती आमक त्याच्या अंगडीची सांगच्या की बाय हाडेवच्या की अनुष्ठान आमक बसच्या कशेल एक ताळी म्हणत आपला त्यांच्या एक प्रॅक्टिस जाव का पडा इतल्या वेळ बसच्या सगळं तशी त्या एक मेळला पाठशाला मागीर सिनियर नामक तांकां तांणी तांगेले एक मेथड शिकयताची त्यांना वग्गी शिकू जाता वय मला तशें नाही आता एकला शिकताना ते कष्ट करून शिकचे जावं येत न्हू वय तसे एक कॉल आसा वय नमस्कार हो नमस्कार हो तुम्ही खंय विना मधल्या म्हणून अबुधाबीत कोण लयतात का अबुधाबीत उलयाच माय उलयाच वय मिगेल दुवेल डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ 7795 डेट ऑफ बर्थ नाका खंयचे विशयार प्रश्न ती एक वैदिक आशिल्लें सोयरीक पळयता आसता सोयरीक पळयता आसा व्हडली की योग केद येता म्हण वय करेक्ट ठीक आहे नक्षत्र आणि राशी कसं नाही स्वाती नक्षत्र तुला राशी नाव नाव ती गेलाय रक्षा 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 म्हणून नाव स्वाती नक्षत्र तुला राशी कितली प्राइस माहिती का ती 20% कंप्लीट झालं 28 7 तारखेचा वय पळयता असता की कार्यक्रम हो ज्योतिषाचे वय वय आम्ही पळयता आसता वय आम्ही प्रतिपन पळयता म्हळ्यार विंगड विंगड रितीचे एक कॅल्क्युलेशन असता आज कशें म्हळ्यार आज डेट ऑफ बर्थ नाका आज तांणी गुल्ल घालून प्रश्न घालून पळयताच तांतू डेट ऑफ बर्थ जावका म्हणना ते गुल्ल्यांत कसं फल येता तांणी सांगताच ओके हा वग्गी जाताले सम पळयला आता एक मस्त मला 2 महिना भितर चांग सोयरीक घेवन घेवन ते फिक्स जावच्याक आशिल्ले योग्य दाखयता आसा ओके प्लस आता तेगेले योग चलता आसा नक्षत्र प्रकारे सकळ विवाह का योग चलता आसा कशाला ರೀತಿ 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ भितर वैवाहिक जीवन खंडित संपन्न जाता ओके आणि चंद साधारण 25 साइडात कोण दूर कोण असते की लागली नाही प्रश्न राशी दक्षिण भागांत तेगेले जन्मस्थानात कोण दक्षिण भाग पळयल्यार वग्गी मेळता मला मंगळूर तिगेल बर्थ प्लेस मंगळूर जाल्यार मंगळूर आतां तो कोची भाग म्हळ्यार आमगेल्या केरळ भागांत तो कासरगोड अशें सगळें आशिल्ले जातक म्हळ्यार चल्लेले जातक चल्लेले जन्मस्थळ थंय आसला री त्या जाग्याचे आयल म्हण जाल्यार चांग सोयरीक जाता म्हळ्यार वग्गी चांग मॅचिंग मेळटा वरल दिक्कांत एक 50-60% भितर मात मेळटा ओके म्हळ्यार केलो जन उत्तम पक्ष जावका म्हणजे 80% 70% जावका म्हण आशा आशिल्ल्या मनशाना तुम्ही दक्षिण भाग आशिल्ल्या सोयरीक पळयल्यार उत्तम पक्ष मेळटा वरलेल्या 3 भागांत तुम्ही पळयला मेळना म्हण न्ही एक चिके उण आसता म्हळ्यार एक 5-10% चिके उण आसता जाल्यार सोयरीक वायट काय न्ही मेळा मेळ पळया चांग आसतले आता 2 महिने भितर चांग सोयरीक येवची आशिल्ली योग आसा खंडित जाता ओके धन्यवाद कॉल केला थँक्यू धन्यवाद तुला राशी मध्ये एक सप्तमारी का राहु अशी निमित्त मान ಸ್ವಲ್ಪ होय राहु बदलावण जल्ली ಕೂಡಲೇ आता बदलावण जातो प्लस आता ते गुरु असते कोण चिके आत्मकानी प्रश्न राशी तुला राशी का तिगेल राशी प्रकार वृषभ राशी आयला वृषभ राशी श्रेष्ठार मान्य असं थंय चिके येतो असं त्याचे कोण विंगड कसं नाही अडचण काय ना जाल्यार तितलो वग्गी जाताले म्हळ्यार सप्तमादी शुद्ध असतो हांगा तशें देखून सप्तमादी कूज जाल्यार थंय चतुर्थारी शुक्रयुक्त म्हळ्यार कुजो वालडीक नाक्का म्हण सांगता शुक्र वालडीक कर म्हण सांगता ताका आमी भृगुवंगार योग म्हणता पळय सगळं सांगता तशी त्या एक न्हू योग चतुर्थारी क्षेमस्थानार आयला त्या देखून वग्गी वालडीक जाताले अनेक कॉलर सांगलो नमस्कार नमस्कार उलयाची तुमगेले गांव सांग प्रशांत म्हणून खंयची गांव तुला ना मी होन्नावरच्यान उलयतले निंबिया प्रश्न निंबिया काही ना म्हणजे वृषभ राशी रोहिणी नक्षत्र एक विवेकानंद स्कूल काम करत होता तुम्ही उलयला
उलयला क्लियर ना एक तुम्ही मोबायलान तो लाऊड स्पीकर दवरा त्या लाऊड स्पीकर बंद करून उलयतावा हा ओके ओके हा ऐकत वय हा ऐकात निमगे हा हंगा विवेकानंद हायस्कूल मावीन कुरवा काम करत सापट माम मला रे त्या स्कुलान तू मग मुखार एक गव्हर्नमेंट जातल की कशी की त्या म्हणून विचारचा केल्लो बट माम तुम्ही आता तेही काम करता असं ना परमनंट हा तोही करत असा परमनंट जावची बदल प्रायव्हेट स्कूल ते एडेड नेडेड कळलं तागे वर्ष बरं रोहिणी नक्षत्र नाव कशी म्हणलं तुमगेला मिगेल नाव प्रशांत भट्ट म्हणून प्रशांत भट्ट होय एक सुमार 7-8 वर्ष तू काम करत असा कळलं हा रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशी नवा हा होय बट माम कशी होन्नावारा पावसाने की हा बट माम होय पाऊस आता बेगीन कमी झाला काली फुल्ल शिल्लक पाऊस हो अंग बी अशिल आता होय. बेगीन अंगाई कम झाला बेगीन कमी झाला ना बट माम बाय बाय हा आता बेगीन कमी झाला पाऊस आता हांत सांगता पण आणि एक 3 वर्ष कोणी तुम्ही हांतो मुखार वचका त्यांना खंडित जाता आता जाता नव्हे. राशी असा आणि तुमगे नक्षत्र हाचे प्रकार प्रश्न राशी प्रकार 3 वर्ष लागून ह्याच फील्ड तुम्ही हे काम मुखार चमकला रे हा तुमका परमनंट ना जाला रे गव्हर्नमेंट संबंधीय म्हणा रे चांग पोझिशन म्हणता पडा हा होय बट माम तसं मेळता आता राशी प्रकार द्वितीय रे तुमका शुक्र आणि कू जायला त्या देखून खंडित एक 3 वर्ष वेट करा Wait करता नव्हे. ऑलरेडी जी हे वर्ष अर्ध जाल्ले आणि एक हा, वय. वय 6 महिना नेक्स्ट 2 वर्ष तशी म्हणा एक 2026 जानेवारी म्हणताना तुमगे आणतो कशावर एक चांग मला आत्ताचे पशी चांग पोझिशन आरी सांभाळ जायतं ना ज्याला स्थाना जायतं तुमका मेळता हा मिळतं वय आणि हे म्हणा रे चांग असं आणि राशी प्रकार उत्तम माम कसं नाही मी हे फील्ड सोडून मी खंचे फील्ड गेला रे मुखार बरं की ना तूच अंतू वच्चा म्हणा तुमका आता प्रश्न राशी रविबुध योग आयला त्या देखून हे आता तुमगे कान असेल अंतू निपुण म्हणा रे तुमका चांग नाही पुण्याशील योग आहे हा होय होय असं होय करता असेल काम तुमका करेक्ट गोत असेल काम हो होय बट माम होय होय काम आणतो तुमका आपास विंगड काम म्हणून सांगला रे तुमका आपास या 3 वर्ष आता तुम्ही चेंज केलं जाला रे हा 3 वर्ष भितर तुमका त्या हांव कसं त्या तुमका एक्स्ट्रा पोझिशन मेळतं म्हणून सांगितलंय त्यात तो मेळना मला ते हांतू जावन होता हा जायत बट माम जायत तसे देखून हे कंटिन्यूस करा तुम्ही साईड जावला करूयात कसं नाही हा वो जायत बट माम जायत वय जय जय धन्यवाद हो कॉल हा ओके नमस्कार बट माम नमस्कार आशीर्वाद हा आय जय तशी एक बुधादित्य योग असं म्हणत वय वय मला रविबुद्ध म्हणून सांगला तान्यात करचे उद्योगच पडा तांतू चांग हे कसं म्हणता जी शिकली ताणी त्या विषयाला आता आम्ही पक्कने चेंज करतो म्हणून सांगला ते कसं येतं मला रे आम्ही मॅन्युअली पळयता नाही तप्प द्या प्रश्न जर आता कर्काटक राशी आयला कॅन पळा कर येतं ते खंडित वय तशी आता बटमामाना ताबलचे कॉलरा सांगले ಸ್ವಲ್ಪ ताळमे दवरका पेशन्स दवरका म्हणून सांगतो तशी हांव पुऱ्या कॉलराक सांगता हंगा कशें म्हळ्यार एक लायन अशें हांव प्रत्येक पटी तुमगेल्या ಕೆಲವು कमेंट्स वाजूचे आसा ज्योतिषी कार्यक्रमा वेळारी ಕೆಲವು जन कमेंट्स घालताची लायन बिझी आसा आमकां मेळताना लायन बिझी आसा म्हळ्यार अनेकलो त्या फोनार उलयता आसा म्हणल्याक म्हळ्यार एक नंबराचे 3-4 नंबर कॉल सेंटर म्हणके ना हांगा त्याची एक नंबरा उलोवका जाता तुमकां पेशन्स ಸ್ವಲ್ಪ पेशन्स दवरनो ಖಂಡಿತ एक ಚಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಮುಂಜೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅವಲೋಚ ಅವಕಾಶ ಮೆಳ್ತಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾಲರ್ ಅಸ್ नमस्कार नमस्कार मामा तुमगेले नाव सांगायचे आणि खंयची गांवांतून हांव कॉल करता म्हणून सांगा मगल नाव विनय नायक म्हणून बेंगलोर हातून निमग्या प्रश्न निमग्या मगल पुत्ताल विषयी तो तो डिसेंबर 26, 2019 जाल्लो 7:30 PM सो तगले विद्याभ्यास मेरे बेसिकली तो आणि उले ना पुरा तेकडे निंबूचक ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ कसं शिकता असतो आता ना आणि शिकताना तो आणि 3 years तक 3 years 5 months आणि उलो जायनी तो एक मिनिट एक 5 वर्ष पुढे पडोच करा मस्त वय वय साधारण 5 वर्ष ते पळायला कसं म्हणा ते ज्योतिष एक नियम असं कसं म्हणा रे 5 वर्षा भितर शिक्षण कमी लाल पंचवर्ष आणि म्हणून सांगता मोग का म्हणून ताकि भविष्य आता पडलेला रे त्या मोग आणतो ऊन जाता म्हणून कसं नाही पक्कने उन्या पण सांगला जला आम्ही आता आम्ही हे सुरू करतात तो काय ना ते काय ना हे मॅनला म्हणला बट म्हणतच जत मला जत मला म्हणून या एक क्रम मला तुमगेले मुखांतर हांव सकाळांगे सांगू इच्छिता आम्ही जल्ली कुडले त्या चेडडाले
जल्लाल घळीग मात्र पळोचे कसं म्हणल्यार नाही, जल्लाल घळीगे तो वाईट असतो म्हणून वय वय ते एक प्रश्न पळोचे त्या चेडलाल भविष्य पळोचे पुरे एक 5 वर्षा नंतर येता ओके मामा ओके धन्यवाद म्हणारे केलो पण आम्ही गेल्यार चूक जाता वय नाही ಇದು ಮಾಡರಿ आम्ही सांचोरडू अंक आता एक हंत सुभाषित हंत श्लोक असतो लाले पंचवर्ष आणि म्हणणारी आम्ही जलती तक मोकोर का म्हणून राजवत मोकोर का म्हणून राय आकाशात ताडे मोकोर दशवर्ष होय मग गिर विद्याभ्यासाकडे आम्ही समज ताडण म्हणा मार्च म्हणून अर्थ नाही ते वय वय कसं जे आपला प्रसार घाल येतं म्हणून तिथले प्रसार तसे जाऊन 5 वर्षा भितर जाता कसं आपल्याला म्हणून मेन उद्देश अशी कशी म्हणणारी ते लालन पालन आणतो कसं आम्ही उणे पण दाखवून घेऊन त्याच्यावर टाकून एक नंबर विंगड म्हणारी ಕೆಲವು ಪಟಿ ಕಸ ಆಯ್ತು म्हणारी ತಂಗೆಲ್ ಚೂಕಿ ಮೊಂಡ್ ಮಾಡ कसं नाही सौख्याने ना Parents ಆಗ- उल्लो जात पडा ಕೆಲವು चोरडू अंक उत्रची मागश असता तसं सगळं असतं त्यातनं पळयताच ज्याला रे त्याचे परिहार मात करू जातो ना तुगेल चाललो अशी जत्ता म्हणून आम्ही सांगू ते नज्ज म्हणस कसं नाही सत्य असला रीची तरी आम्ही त्या उल्लोचना जायत देवस्थ समजतालय म्हणा एक आश्वासन मात देऊ का म्हणून आमच्या ज्योतिषांतून एक आमगे गुरुला एक उपदेश असतो ಉಪದೇಶಸ್ तसे सडन तुम्ही ते कॅलिकट सोणू सडन हंगेतना होय नाही मस्त कष्ट जाल्ले कसं मला रे ಗೊತ್ತಸ್ तुमगे एक एक गावात एक नवे सेट गाव, जावनो नवे एक गाव, गावात सेट परिचय जावनो जावका. ते एक 4 जण गुर्त जावनो आणि एक आमगेले वृत्ती मला रे पुरेत पण जायत पूजा प्लस ज्योतिष हे सगळे एक नमुने अशी वत्ता असताना आम्ही तांका आणि मुखार मागच्या कष्ट येता हा विंगड गाव वत्ता म्हणून सांगताना चिक कष्ट ज्याला कसं म्हणा मलगड जायना पडा मलगड हेल्पर येते म्हणशील की हंगा पुरेत म्हणून आशा मला आशा पुरं म्हणा तसं मस्त नाही contact चुकून गेला. चुकून गेला मला रे मी गेला जनपुरेत कोण येईल ते मग मी लहान नाशिल ते त्याच्यानंतर हा म्हणला मी लहान पैनूर आशिलो हा म्हणे आम्ही ते सिक्कील सगळं पैनूर आणतो तसे देखून परत ना म्हण नाही ज्याला आम्ही त्या तिथल्या गवण कोण वय. घेणे जावकाची म्हणाल अनेक कॉलर सांगेलो नमस्कार उलयाची हॅलो हॅलो नमस्ते भट मॅम नमस्कार खंची गावात उल्लाची माहिती तुम्ही हांव धारवाड पासून धारवाड धारवाड निमग्या प्रश्न निमग्या मुगेले सिंह राशी मग नक्षत्र हा आणि थंय मुगेले गांवांत एक घर आसलें मॅम ते 18 वर्स जालें बांदून खंची गावात कोटेश्वर कोटेश्वर हा ते थोडे रिपेर करता म्हणस तशे हात घालल्यार करता जातलो निजेन म्हणून मलगड हलगर होता मलगड नाही मुगेले हांवें फुडें घेतली ना मुगेले हांवें घेतली ना तुमगे नाव कशी सुमित्रा सुमित्रा मगा नक्षत्र सिंह राशी सुमित्रा नाव धारवाड आशे नाव माहिती तुम्ही बाय 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 भारी रायर धारवाडातला ना कॉलेज धारवाडात प्रत्येक गावात तो एक आमची गेला म्हणताना खुशी जाता आमगेले यारो नोट करतास धारवाडातला नाही कॉलेज तास अडना तुम्ही आता सुरू करूयात बाय बाय वय वय इथं म्हणा रे आता तुमका भवनस्थान म्हणा रे कसं नाही तुमगेला रिपेअर इत्यादी असला रे ना तक जावकशी संबंध म्हणा रे ग्रहोपकरण घेऊचे ना ज्याला शैयोपकरण मांचो इत्यादी घेऊचे घरा संबंध पावील सगळं रिपेअर करचे हे सगळं योगात चलताच तुमगे हाणतो ते साधारण 2 वर्ष असता नी त्या देखून तुम्ही समय असतो तुमका मला गडबड कोणा फाई सुरू कर म्हण नाही 2 वर्ष काल परिदेश देखून तुमगे त्या घरा रिपेअर करू किती समय लागतं म्हणून पळया त्या प्रकार तुम्ही सुरू करूयात आणि तुमका त्या विषयान तू कसं नष्ट कसं ना थंय जागेर कसं की नागाल की हाजी सगळं एक सानिध्य दाखयता असतं त्या रिपेअर कोर्स जागेर आशिल्ल्या ताका तुम्ही पूजा इत्यादी दिवन नेम सुरू करा ओके ओके थँक्यू विघ्न म्हणून नमस्कार विघ्न काय ना चंद्र जाता ओके नमस्कार नमस्कार धन्यवाद आता तुम्ही या शोपंद भाग आणतो म्हणा रे विंगडा जातीचे असतात मस्त वय बा पूर्ण नमने जाती म्हणतच नाही कन्नड जाऊन आणि त्या देवाडी तुम्हाला येऊच्यात आमची गेलं मात्र म्हणणे पूरा जाती मला हल्ली म्हणतात त्या ಸ್ವಲ್ಪ चढ मला सुತ್ತमुत्त मला त्यांनी तई पुढल्या ज्योतिषाने सगळं असताची ना म्हणणे मला आणि सिटी बस याव पळेला हल्ली तो नंबीक चढ बघ नंबीक म्हणारे त्यांनी मस्त कडे कसं निघणे ना त्यात पुढे कॉल कितलं येतं कसं सांगेल विषय तिथलेच त्या विषयाची बायोचनाची द्याल आणि पास आणि कोणाला की विषय आणि त्या आणि केन्ना कसं जाता आणि 10 वर्ष नंतर कसं नाही त्या सगळं त्यांनी पळेना आता पॉइंट पण आता एक वर्ष भितर तांकां की कोर का आता एक त्यांनी एक नवेचे एक उद्योग सुरू करतात ना जाल्यार तांकां बोट आणून घेवन जलकी घेवन येऊ
हे पण चमकलं जातं की ना इथले पळयलं, जायतं म्हणले जायतं कुठं मला बघतास? घेतलं केलं जाल्लं आता दक्षिण दोन चमकली मला रे केलं जण कसं म्हणा रे भविष्याकडे तरी मस्त टेन्शन घेतात वय आम्ही कसं सांगतो मला रे ज्योतिष पळेल कोण आम्ही कसं नाही भविष्य काही होऊन जाणार वय ना चढाय जायना वय आमक देवदीवची केन्ना त्या वेळेला दिता असता वय. तशें देखून आमी ते अनावश्यक ताजे विशयान तो एक्सपेक्टेशन दवरून घेवचे आमकां जातकान तो 100 वर्स ताय वांत म्हणून सांगला हांव आतां कसं नाही म्हाका चढून जातकी म्हणून त्या सवकेन येता केलो जाता पळत जाता हे सगळं आवश्यक नाही कसं म्हणणार रे आम्ही केलेलाचे कसं की चढवून जावन आमकां कसं नाही पूण येता आसता वता आसता हें सूख आमी सोदून वचका जाल्यार आमकां वायट कशें जालें आमकां हेकडे सोदून येता तसं लायक म्हणा रे तशें देखून जातक हांवें नंबीक जावं काय म्हणा रे जातक ना आतां कशें पण आमकां गुगल मॅप ना अशें वच्चें जायना आत्ता कालान तो पूण आमकां सांगून दिता तशें रोडार जन कोणें त्या वाटेन वच्चें ना जाल्यार फस्ट त्या विशयान स्टडी करून तशें आतां कोणें स्टडी करना खंयच्या विशयान म्हळ्यार गुगल मॅप आमकां सपोर्ट रास देखून खंयच्या काय आमकां एडवायसर आसता देखून आमी ते विशय शिकून वचना पूण कशें म्हळ्यार एक गोत्ततील जागेर ना जाल्यार केरळा कर्नाटक मनीस केरळा वचका जाल्यार फस्ट केरळाचे साधारण मठाक 4 जाण लिंबून रूट आनी मना करून की ना गोत्तशील ड्रायव्हरा घेवन वचची की म्हळ्यार 4-5 चमकल गोत्तशील मनशाक घेवन वचचें सगळें करता आशिल्लीं तशी बटपणां ते आयला तशी त्यात फुडें प्रायशील बटपणाक घेवन कार्यक्रम करचे म्हळ्यार कामान तूं सक्कर बटपण 7-8 बटपण आसता आशिल्लीं एक सान कार्यक्रम ज्वेलरीची इवन वर्षिका ज्वेलरीचे फुडें 5 जाण बटपण ब्राह्मण भोजन हाडचें म्हणून एक कसं म्हणून सांगणारी पुरेच बटपण मात ना म्हणून आसता पक्कन ताका तेजे सौकी नाजल म्हणून जाल्यार हांगेली हें चुकोवचें जायना न्हू अनेकला एक पडी मेळता हय तेन्ना अन्यकला येता म्हणजे तागेल पुणी सहकारान पुरेच बटपण मारल्यार आशिर्वाद म्हळ्यार करारा तुमी म्हणटा एक परमिशन दिली म्हणजे एकंदर करूं न्हू म्हळ्यार एक उद्देश आरी चटवटीके घेवचे स्पर्धात्मक युग रबला आत्ता मागीर तशी मला पक्कन चुकून म्हळ्यार 5 जाण आयला 5 जाणांक दक्षिण दिवका हें सगळें म्हळ्यार एक कसं म्हणजे व्यापार बेसार पळयतना नश्ट म्हणून लेखताची केलो कसं नाही अयो हांव आजी 5 जाणां दक्षिण दिवका मू पुरेच बटपण 1000 दिवका तांकां 500 2 दिवका ना तो येन हे सगळें मस्त कडेन मना बेजार लेखताची तशें लेखच्या ना इथं म्हळ्यार एक हें तें कसं नाही प्लस पॉयंट ते केन्ना करूं जायना आतां आज जायनी म्हणून सांगून फाय करूं येता आनी नेक्स्ट वर्स न्हू खंयचे आतां एक वर्सी काय जाल्यार वर्सा एक बंद करूं जाता आनी हळ्ळी भागांत तूं कशी हळ्ळी भागा म्हळ्यार आतां देवता पुजा हांगसर म्हळ्यार कशें म्हळ्यार डवणान ते सन आमूण न्ही आतां आमगेले केलीगड्डा ज्वेलरीची केलो पुजे सगळं पिन ड्रॉप सायलन्स आतां इवन जाता पळोवचे आयले जाल्यार तांणी कसं करूं आयली ते मात पिन ड्रॉप आमी सांगिल्लें तांणी आयकूच बिना तांणी परस्पर बसून उलोवचें हें सगळं करून ते उठून गजबज करचें ना तशी जी पुजे वेळार ज्वेलरीची पिन ड्रॉप सायलन्स आतां म्हळ्यार केलो कडेन केलो भागान तो ना जाल्यार केलो यजमानाल कर मात ते कसं म्हणटाची बटपण करता न्हू आमगेले कोरया म्हळ्यार एक हें आसता तशें न्हय तें केन्ना कशें म्हणप आतां आमी एक सिनेमा पळयतना आमी त्या सिनेमान इनवॉल्व जाताच तांतू कसं की जी फ्लायटार वतना आमी एक फ्लायटा बसला वरी आमकां एक अनुभूती तांकां दाखयतात त्या सिनेमान नाही आतांचे आतां एक कांतारा सिनेमा पळयता तांतू कसं की दर्शन येता आसता आमी त्या दर्शनांत आसता वरी कसं एक आमी एक मनाक करून घेताची तशी जी हांव सांगचें म्हळ्यार आमी एक ज्योतीश पळयतना की ना पुजे बसतना आमी तशी तांतू एक इनवॉल्व जावका तेन्ना मात ताजें फल मेळटा तशी केलो जन ते म्हळ्यार आमकां नाही तांतेय चौकी म्हणून सांगना हांव बटमाम सांगता कसं म्हळ्यार तुमगेलें नांव नक्षत्र सांगून एक होम की पूज केलो तुमकां मेळटा ताजें फल तें फल विंगडा कोणाक वचना कशें पळय पोस्टार एक एड्रेस बरोवन घेवन हरीश भट पुन्हा म्हणून गेला म्हाका कशें येता की त्या गोपी भटा वचना की ಎಲ್ಲ ದೋಷ ಮಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ हय जाल्यार येवचे टायम काडटा आतां पळय नाही दोष घेतलांके येवची चान्सेस आसता ते तशी न्हू आमगे आमतू सांगता मग खंयच्यान तूं मंत्रान सांगला मग एक थेंब तीर्थ पिल्लारी 1 कोटी पुण्य जाल्यारी हत्ता तकून एक थेंब पडेल्यार तस्मात अष्टगुणम पाप म्हणून सांगला पळय 8 वंट्यान पाप आमगे ऑटोमॅटीक येता त्याने हांव सांगचें आतां फल तांकां मेळटा वय वय ते तांगेले कसं एक जातका संबंध की राजसर दोष आशिल्ले आता मी प्रायश्चित दान घेता पुरे चांग फल तांकां मेळटा जाल्यार दोष निवारण करचे अनुष्ठान कोण ते मायनस करता आमी बटमान करून घेऊ कशें म्हणत एक तोडाक उद्दावाच्या ब्लॉक जाल्यार आमी विंगडता की वाट करून दिला वरी वच्चन श्रापचे ना ब्लॉक करून राबल्यार आनी वखून ताका पडटा ते कोणाक कोण ते ब्लॉक करता पळय ताका येवन पडता ते देखून ताण ब्लॉक करूनच चंद करून ताका उपाय करता म्हळ्यार शांती की हो करून घेवन बटमाम मागीर दान दिवन हें कसं आसता रे बटमाम सहन करून घे म्हण तशें बटमाम ते दान म्हणून घेता तशी नंबर डिस्प्ले जातात त्या नंबरा डिस्प्लेक तुमी कॉल कर येता कसं जाल्यार प्रश्न आसला रे निमगू येता म्हळ्यार आज ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಶಿಲ್ ವಳಾರಿ
कॉल मेळाल म्हळ्यार केला लायक ಕೆಲವು ಜನ कसं करता म्हळ्यार लास्ट एक 8 ಗಂಟೆಸ್ मंदन गडबड कोण कॉल करताची त्या वेळार मस्त कॉल येता एक 8 ಗಂಟೆ लगी म्हणताना मस्त कॉल येता आणि आमगेले अरुण म्हूण आसा आमगेले युथ ऑफ GSB तवा प्रती एक कशें म्हळ्यार डाटा काडता खंयची खंयची गांवां तुला ना कसं कसं म्हळ्यार कितली कॉल येता म्हूण सांगून ताणें एक डाटा काडला बेंगलोर हायेस्ट कॉल येवचे अरुण म्हूण आसा ताणें सगळे टॅक्निकल हें पळोवन घेवन तशीच कोच्ची मागीर मैसूर मागीर फॉरेन म्हळ्यार दुबय अबुधाबी जायता UAE तुला न्ही मस्त कॉल येता हें पुराय एक डाटा मेळटा खंयची खंयची गांवां तुला ना कशी कशी कॉल येता म्हूण सांगून ते प्रती एक पळयतना बारी खुशी जाता बेंगलोरान जाल्यार आमी लेगचे हांगा मंगळूर भागान चड आमची गेल्यार उतर तावडे मेळटाची बेंगलोरान दूर दूर आसताची म्हूण सांगून जाल्यार बेंगलोरान तूं चड व्ह्युअर्स आसताची आनी थंय तुला कॉल येवचे आमकां चड म्हूण सांगून त्या अरुणान एक स्टॅटिस्टिक्स करतना आमकां मेळालंच तशें देखून नंबराक तुम्ही कॉल करायची कसले प्रश्न असल्यार ज्योतिषा संबंध पावन नाशिल मात्र तुम्ही हे सीधा प्रसारान तो निमगू येता वरलाल वेळा तुमकां बटमा मन सांगल्या केलो पाटी तांणी बिजी आसताची आनी आमकां केलो पाटी ते कशी सांगची म्हूण कळना केलो जन फोन करतल्यान ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ कोरका जाता आमी खंयच्या टायमा करता आसताची म्हूण सांगून केलो जन 1 ಗಂಟೆಗೆ केलो जन कॉल करतले आसताची ते म्हाका कळना कशी सांगचे म्हूण सांगून तसले लोक आसता ते पुराय पळोवन घेवन कॉल कोरका जाता तशी बहुशा अनेक कॉलर लायनार आसा म्हूण दिसता कनेक्ट करूया नमस्कार नमस्कार उलयाची हा निगेल नाव गीत म्हणून हां निगेल पूत अनुराग पै खंयची तागेले जन्म तुम्ही पिरियड कोड्याला तुला अनुराग पै हां होय हां निमगे प्रश्न निमगे तागेले डेट ऑफ बर्थ 4 ऑक्टोबर 2006 हां प्रश्न कसो आशिल्ले ताका ते राहू बृहस्पती संधी म्हणत न्ही वय वय ते ऍक्च्युली कसं म्हळ्यार ते तांतू जातक पळोवंक जात मागीर कुंडळी आसना जातक कुंडळी पळोवन तांतू दश कितली वरला आतां ह्या इसवीन तूं ह्या म्हयन्यान तूं खंयची दश येता ते पुरो पळोवंक जाल्यार जातक डिटेल जावन पळोवका हें कसं म्हळ्यार प्रश्न घाल न्हू तुम्ही तत्काल कसले प्रॉब्लेम आसवा तागेले वेव्हारांत कसले तुमगे प्रश्न आसल्यार तुम्ही प्रश्न निमगे येता संदी टायम आत्तोबा म्हूण पळोवच्याक कुंडळी पळोवंक जाता विंगड कसले प्रश्न आसवा तागेले एज्युकेशन कशी जावचो पुरो शिकता आसवा कसो शिकता आसतो तो सेकंड PU शिकता तागेलें नांव नक्षत्र आनी राशी अनुराग पै तागेले राशी धनुष्टा नक्षत्र कुंभ राशी तागेलें मुखारचें एज्युकेशन कशी करतलो तो म्हूण प्रश्न वय तुमगेले तावळी कसो प्रश्न आशिल्लो राहू बृहस्पती संधी आतां म्हूण प्रश्न होता वाळी वय वय आशिल्लें ते डेट हें पळोवका जन्म शिश्ट दसते कडेन पळोवका तुम्ही जेवकाला मागीर प्रोग्राम जाता म्हाका कॉल करा डिटेल सांग तुमकां हा वय आतां म्हणारे तागेले विद्याभ्यास म्हूण सांगणारे विद्याभ्यासाक चिक्के ताका आलसाय चड जाला एक कसं सांगणारे तागेले नक्षत्र प्रकार जे आहेत ना प्रश्नार कसं सांगता म्हणारे ताका मागशी ताकून सपोर्ट आसा खंयच्या विशयाक शिक्षणाक काय म्हणाले विशयाक शिक्षक नाही मला सपोर्ट मला कळलो तुमका म्हणारे खेळ तमाशा ना जे विंगड कसं की गेम ना जाल्यार विंगड कसं तागेले ऍक्टिव्हिटीज तांतू ताका चड मोगायला या शिक्षा पशीची एक वाट सांगचे नाही कसं म्हणारे षष्ठार म्हणत त्या तागेले वाट चुकची तसं एक समय आता येईल असं त्या देखून तुम्ही जातकान तो पूजा कसं राहू बृहस्पती संधी काल की त्या सगळं असं म्हणजे रे त्या तुम्ही चांग ती कोरचे चांग एक प्रश्न रे तशी जे प्रश्न कसं म्हणून सांगला रे तसं कसं की असं म्हणून सांगून एक सूचन दाखवत असं मला त्याच्या असं म्हण नाही कसं की एक दैवानुग्रता ऊन असं देखून घे मला संध्याकाळ म्हणून सांगला कशी म्हणा रे ह्या दशेचे त्या दशेचे फल नाशीचे एक शून्य जाऊन असे होय त्या देखून घेऊन ताक त्या शांती की ना जर जातकार पळून घेऊन कोरचे चांग शिक्षा विषयान ताका विद्याभ्यास योग नाही असं त्याला आत्ताच एक टाइम आत्ता की हे 1 वर्ष कशाच म्हणता गेल्या चिके वाईट जाऊन असं मला रे नेक्स्ट एप्रिल ताई देखून आता पकडता आता विंगड कॉलेज आणि वत्त जाला रे तरी ताका असं करेक्ट समजा आणि शिची कसं नाही उपद्रव जावच्या साध्यता असं देखून घेऊन तुम्ही त्या कसं नाही ताका करेक्ट पळोवन घेऊन
ताका ज्या कशें शांती इत्यादी करून घेवन मुखार वच्चांक म्हणून प्रश्न सांगतास. जय जय धन्यवाद कॉल केल्याबद्दल. जय म्हणारे संधी शांती म्हणून आम्ही शिष्ट दश पळोवका जातकांत तूं त्या पळयले शिवाय कळना शिष्ट दशा कितले तागे म्हणारे परमगटी गुप्तगटी सगळे प्रकार पळोवन डिटेल कुंडली तांगे डेट ऑफ बर्थ टाइम कुडसून येतार बलारी आतांचे आता प्रश्न आणि वय कुंडलीक तुमगेल प्रकार कशी व्यत्यास वय व्यत्यास म्हणून जाला रे आता या एक ॲक्युरेट घेऊन तत्काल आकलता कसले प्रश्न जाला रे गोचर वय जातकांत तूं जन्म भाग्य म्हणतात हे गटीर जन्म आयिल्ले कोण हक्क हे सकड मेळटा अशें सकड आसतो तागेलो स्वभाव अशी म्हणून सकड आमकां चरवशाल हे म्हणत प्रश्न म्हणून चर आतां कसं चलता म्हळ्यार पळय आतां ताका तेन्ना प्रश्न कसं म्हणून सांगला जातकांत ताका चांग एक CA ऑफिसर जावन रावचे अशें योग्यता आसता जाल्यार तो SLC फेल आसता तेन्ना आमकां भंय जाता बट जातकार तुमी ताका CA योगस म्हणून सांगला तो SLC फेल म्हणून तेन्ना प्रश्न दवरता दिसता कसं म्हणाले ताका अशें कसं नाही शनील बाद आसली मिती ना जाल्यार ताका त्या वेळार शिक्षाक एकाग्रता मेळना केतूल कसं की बाद आसली मिती तो शिकना त्या देखून ताका परिहार करा ते दिशे प्रश्न रे म्हळ्यार आमकां एक कसं नाही नेक्स्ट कसं नाही म्हणून आमकां सांगिल्लें एक मेळ्ळेलें एक म्हणटा आमी कंप्लेंट करता पळय खंयचे आतां खंयचे एक ऑफर करता आमकां अशेंच करा तुमकां हें मेळटा म्हणून आमी ते इन्वेस्ट करता जाल्यार येतना झिरो म्हळ्यार रिजल्ट कसं नाही प्रॉब्लेम जाता आमी तांकां कंप्लेंट करता तशीच कसं नाही कंप्लेंट आसता तें कसं तें आसता बट म्हणून पळोवचें खंय तरी ज्योतिशांत प्रश्न म्हळ्यार आत्ता प्रसंट म्हणटा पळय आमी आत्ता कसं नाही म्हणून आत्ता खंय आसा तो म्हणून तागेलें पोजिशन खंय रायला आमी आतां शेअर मार्केटान घालतना डेली केला जावन तांगेलें पोजिशन पळयताची घाल्लेलें केन्ना आसता 5 वर्स की 10 वर्स फुडें कसं की तांणी घेवंक गाना कसं की गान आसता आतां खंय येवन राबला म्हणून म्हळ्यार मायनस जाला की प्लस जाला की म्हणटा पळय तशीच तें प्रश्न म्हणा तशी मिगेल जातकांत हांव कोर्स सकड केला केलो म्हणटा आमी सकड केला बट आमकां मेळ्ळी म्हणून तशी तें म्हळ्यार आमी केलेलें हाचें पोजिशन खंय येवन राबला म्हणून कळचें खंय तरी प्रश्न पळोवचे प्रश्न री हेच जातकार आशिल्ले तेची ग्रह ते सकड तेची मांदी केतू सकड पळयताची जाल्यार आमकां जातकारी खंय राबल्यार कसं फल आसा पळय प्रश्नार चिक्क व्यत्यास आसा म्हळ्यार चिक्क विंगड आसा ताका श्लोक विंगड आसा आमगेल्या जन्मभाग्याक श्लोक विंगड आसा गांव वचून एक मदेंत एक राबले म्हणजे अरे आतां तुमी खंय वचका म्हणून स्पॉटार दाखयता हां तशी करेक्ट म्हळ्यार आतां ते गांवां राबून घेवन आमी हेचे रोड मुखार गेला नावा बटमा म्हणून आमी तेय कन्फ्युजन जातलें वय न्ही आतां रोडा विशय निघून जाणा म्हळ्यार आमकां तशें न्ही आमी आतां हे आध्यात्मीक विशय पळोवचे एग्जाम्पल कशें म्हळ्यार वय तुमी आतां एक कडेन राबून घेवन कोणाक आपोवचें मागीर म्हळ्यार अशें एक जंक्शनार राबलो आनी खंयची भागा वचका म्हणून कशें पळय ते आतां पळय शेअर मार्केट विशय कशी शेअर मार्केट जनाल निमताची रोडा विशय जाल्यार कुणा रोडा गुर्त तशीच हे आध्यात्मीक विशय म्हळ्यार तागेले जातकान की ताका कसं की सक्कड केला ताणें हें हांत तो मुखार वचन येत बट म्हणून आमगेले निमूज आध्यात्मीक विशय देखून तशें आमी तांत पळोवन घेवन ताका सांगता जे हां पळय अशें सान दोश आसा आमी तांत ते कसं म्हळ्यार केलोची एक सान म्हणटा परिहार करून पळोवन पळयताची एका पण केलो म्हणटाची बट तुमी त्या दीस पयलीं ते शांती केल्ले समजायनी म्हणून समजायनी म्हळ्यार तुका म्हणून आमी सान एक केलो पण फुल्ल सांगनाची केलो जाणाक ओटू भिवन वचनाका नाका म्हणून डॉक्टर एका पण भिवच्या सांगनाची तुम्ही ह्या कराची मागीर ताका समजाल कुळच आपण आनी एक करया म्हणून सांग कशें पळयता ऑपरेशन जाय तें जाय फस्ट सान एक करून घेवन ताजे रिजल्ट चांग आसा म्हण जाल्यार ताका ते सैसून जेत म्हण जाल्यार आनी एक करता तशी एक नंबर एक सांगितलो मोबायल नंबर मिगील नंबर बाय मिगील 944 76 920 66 ओके हे नंबर एक नोट करायची वय आणि त्यांनी सांगला तावळेची कॉल करण्यातला गडबीड करून तावळ दद्दा पडी कॉल नाही तुम्ही व्हॉट्सअप घाला पुरो मग आता देवा हे व्हॉट्सअप आणि इंस्टाग्राम सगळं आयिल्ली निमिती व्हॉट्सअपान तुमगेले जातक की नांव राशी सगळं घालून घेवन तुमगेले प्रॉब्लेम की ना कसं सूट तुमकां जावका आमगेले निमिती त्या विशय तांतू घालून सोडला रे आमगेले पुरसत आसतना आमकां पळोवन तांतू रिप्लाय करूं जाता तेंचे तांतू तुमकां सॅटिस्फॅक्शन आसा की ना म्हणून मागीर ताका डायरेक्ट कॉल कर न्हू केन्ना कॉल कर म्हणून निवेत म्हणून तांतू नाही आतां मस्तना तसले एक सवलत बेस्ट देखून हांव सांगिल्लें खाली कॉल करून उलोवचें म्हण न्ही इत्यादी आनी कशें म्हळ्यार कशी सांगता म्हूण कळना म्हाका जाल्यार केलो विचार कशें म्हळ्यार आमी सांगू का जत्ता कसं जत्ता आसा म्हूण सांगून पयर एकलो म्हळ्यार एक अतिथी हांगा ज्योतिश येयलो म्हळ्यार ताणें एक विशय बेजार की कसं की एक प्रॅक्टिकल विशय मेगेला सांगले कसो म्हळ्यार आमगेलच्यान टायम ना तिल टायम एक करताची कॉल त्या विशय विंगड दोन्हीचे एक अर्द घंटा उलयताची मजदानाल निमगिताची प्रश्न आसता सहज
लास्ट हाका थँक्यू म्हण दवरताची तुमकां कळली बाय वय 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 म्हणाली एक आम्ही एक फळ अपेक्षा करताना वय. तांक कसं एक रेस्पेक्ट दिव का ना काणीक दिव का म्हणाले एक विसवणूक ताची म्हणून त्या एक मागीर एक ज्योतिशीन सांगलें तशें म्हण हांव तुमकां कसलें सांगोवचें ना म्हळ्यार हांव एक चॅनलाचें एक हांगा एंकर जावन हांव कसलें सांगोवचें ना गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे बुद्धंत पंथाची त्या बुद्धंत काय तुम्ही उपयोग केला जाल्ला आनी एक कॉलर आसा आमगेलो तो नमस्कार नमस्कार उलयाची हॅलो हा नमस्कार भट हांव एक नितीन म्हणून उडपारे म्हणून उलया एक बिझनेस हात घालता कशी सक्सेस जायत तुमगेलें राशी आनी नक्षत्र सांगता बा कुंभ पूर्व भाद्र पूर्वभाद्र नक्षत्र कुंभ राशी नितीन म्हूण नांव व्यवहाराक तांणी प्रयत्न करता आसचे आतां हात घालता आसचे त्या व्यवहार आमकां लाभदायक जातलो म्हळ्यार प्रश्न तांगेलो हाजे फुडें विंगड वेळ अर्ज कोर नाशिल्ली की तुमी एक सान उद्योग आशिल्लो हा अड्डा मामा म्हणाले मिथून राशी आयला राशी प्रकार तुमका कर्माधिपती गुरु लाभार आसा त्या देखून आता चेंज करच्यान कांय चुकी ना लग्नाधिपती जावन आशिल्लो बुध जाल्यार द्वितीयार आसा त्या देखून राशी प्रकार उत्तम राशी मनान तुमका मनस्थानारी केतू आणि मांद्यस देखून एक मना भय आसा जात की ना की म्हणाले त्या तुम्ही आता अंग निमगून ताची परिहार करून घेतला त्या देखून तुम्ही धैर्यारी उद्योगान तो हात घालेत जय धन्यवाद कॉल केला जागा आता सडन एक बाधक अधिपती पळोवचे आसा की बाधक म्हण सांगला रे वय आमकां खंयचे एक तशें न्ही तशें पळोवचें जाल्यार तुमकां आतां बाधक अधिपती गुरू तुमकां लाभेर आयलो लाभेर आयलो वय एक त्या राहू आशिल्ले मी आतां गुरू चांडाळ योग म्हळ्यार पूर्ण लागू ते न्हय साधारण साधारण वय वय म्हणारे खंयचे उणे हांतान जाल्यार लाभ मेळटा म्हण वय आता रॅम्या व्यार केला रिचे लाभ मेळटा म्हणून सांगला नंतर म्हळ्यार रॅम माती अशी पळय वय वय तोग्गशील वस्तू तोगून जाल्यार रिचे लाभ मेळटा म्हणाले एक ते योग ते म्हळ्यार आनी बाधकाधिपती पळोवं का जाल्यार रिची एक आम सांगता का म्हणारे गुरू स्ट्रॉंगर आस म्हण जाल्यार म्हणारे एकादशारी ना लग्नार आस म्हण जाल्यार तागेले स्वक्षेत्र उच्च स्थान आस म्हण जाल्यार ताका खंयचे विंगड उपद्रव म्हळ्यार तशें न्ही तो तागेले इतले आस म्हण जाल्यार विंगड खंयचे बाद तशें लागना आतां कशें पळय घरांत एक सालिग्राम आस म्हण जाल्यार त्या घरांत तूं बाद येना म्हणटा तशें पूण ते सालिग्रामा पुजा करना जाल्यार बाद वय तशें येता तशें देखून आमी खर्च कर्तव्य करनाशिची आमकां ते मेळतो म्हण सांगला जायना पोट्टाबूक गेले तेन्ना आमी उद्दार नाही पोट्टाबूक जाता आमी कशें पळय खावका म्हणटा ती तशी खाल्ला रे पोट्टाबूक वता नंतर आमकां पोट्टाबूक आयला कसो कर देवा म्हणून सांगला तशी खंयच्या कशें म्हणाले आमी एक आमगेले प्रयत्न आमी करचे प्लस तुमी आतां पळयला वरी कसं की आमकां वच्चा धैर्य ना तेन्ना एकल्या लागी आमी मार्गदर्शन अशें हांव हात घालचें म्हण एकला कशें जेत म्हणून सांगला जेत म्हण एक धैर्य आयले पळय आमी धैर्यान मुखार गेला जाता ओके अनेक कॉलर आसा गेलो तो नमस्कार उलयाची हॅलो मामो उलयाची उलय लगेला तो काल तुम्ही खंयच्या गांवांत रावता वय उत्तराषाढ नगर राशी वय वय आता उत्ताल नाव कसं ना शोभित शोभित म्हूण नाव उत्तराषाढ नक्षत्र मकर राशी वा तागेले वर्ष ताका वर्ष कितले तुम्ही खंयच्या गांवांत उरला केरळ वा हांकां करेक्ट अर्थ येता सांगायची वर्ष सांगायची 29 इंग्लिश पूर्ण 29 ओके माय आता कसं कामा विषय प्रश्न वा आता कामा विषयात जाऊन जायत पळयता आसाची प्रश्न पळयता आसाची खंय तुमी एर्नाकुळम की आडपी डिस्ट्रिक्ट हा हा आनी कोण ते म्हाका उलयता आसा आता राशी प्रकार लग्नाधिपती पंचमारी मला संतान स्थानारी राहू आसा
तशी जी उद्योग असताना बुधू अष्टमार आसा म्हळ्यार खंयचे एक कश्ट म्हळ्यार एका उद्योगान कश्ट आसा ना जाल्यार एक संतान जोडवान विशयान कश्ट आसा अशें दाखयता आसा तशें देखून दोन्ही विशयान ते जागृत घेवचे टायम मना गेल्वे तुम्ही निमगेल कसा विषय मिगला की ಚೆಲ್ಲಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಾವಿಷಯ उद्योगा विशयान बय उद्योगाक चिक्केक म्हळ्यार अष्टम आरस देखून घेवन थोडे समय आमी वेट करता येतात अटलिस्ट एक वर्स म्हणून सांगेत म्हळ्यार आतां तशें कसं कित्याक उद्योग जायत ना उद्योग ना जाल्यार आनी केमेलच्याक समय काडटा म्हणून ताका स्वंदन जाने हें घालता म्हणून नाही आता ऑफिस स्ವಂತ ऑफिस जाल्यार नेक्स्ट वर्स घालू सांगा आतां तो ते आतां खंयचें काम आरस पळय तेचें काम कंटिन्युएशन करो ताका हांव कशें प्रिपरेशन करो ताका कसं कसं ते उद्योग ताणें स्ವಂತ घालचें कसं आसा पळय ताजें प्रिपरेशन करो जाल्यार एप्रिल ताई नेक्स्ट वर्स एप्रिल ताई ओपनिंग करचें नाका ताजे नंतर ओपन जाल्यार तांचो चांग बरें जातलें हय आतां म्हळ्यार राशी प्रकार एक उभय राशी आयला एक आनी कसं म्हळ्यार सांगल्यार एक कसं म्हणचे पंचमार्थक राहू आणि गुरु आयल देखून एक मध्यम म्हळ्यार द्वंद्व स्वभाव चड आसता आतां नवे सूर केल्यारीची ताका तांचो हें जाय की नाका की अशें करता की नाका की म्हणून मस्त नमुन्याचे द्वंद्व अभिप्राय येवन घेवन उद्योगांत एक प्रॉब्लम्स चड येवचे साध्य समय आशिल्ले चड हे ते देखून ताणें नेक्स्ट एप्रिल नंतर सूर केल्यारी बारी चांग जायत माय हां आणि ताणें पुरे सोड जाल्ले एका अंगडी भाड्याक घेवन जाल्ले परत ताका घालूं का तशें कसं जाल्यार म्हणजे भटमामान सांगिल्लें मणकेची एप्रिल ते खंयचे ताका उन्नती मेळटा म्हण लेखो नाकाची स्पीड रिकवरी कसं नाही तांचो मस्त मेळटा म्हणून आशे पावचे नाका चिक्केक आरामे वच्चम केला म्हळ्यार जायत माय धन्यवाद कॉल केला का ओके 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 म्हळ्यार केलो पडी कसं आहेत म्हळ्यार तो काम सोण आसता एका अंगडीच्या भाड्या एडवान्सांनी दिवन आसता अशें म्हणून तुम्ही सांगिल्ले प्रकार लाभ निरीक्षे करू नाकाचे एप्रिल नंतर लाभ ताका म्हळ्यार ताजे कसं स्टार्टिंग पॉयंट केन्ना तेन्ना प्राथमीक रूक वयताचे चुकेशे टायमार वयला रे ताका पाल्लानी येना त्याची आतां ह्या पावसाळी सगळं वयला वग्गी ताका बेर लागून हे वगी जीव जाता हय तशें देखून खंयचे आतां म्हळ्यार आमी टायम वायट म्हणून सांगचे न्ही तांकां आतां ताणें जॉब चेंज केला री ना ताका स्ವಂತ जावन उद्योग गेला री चिक्क कश्ट येतले म्हळ्यार सादारण जेवचे भशेची चिक्क समय अवकाश चड येतले ते देखून आतां कोरोनाकाची म्हणून सांगची ना मागीर केलो आसा बिलकुल करू नजे म्हणून समय येता आमकां प्रश्न तशें येता करू नजे म्हणून तेन्ना तांणी लाभ सोडाची नष्ट चड जाता नष्ट चड येता तेन्ना तांणी कशें केलें त्या वेळार तांणी आतां कसं आसा तांतूच कसं की बॉस बिश्ट येता आनी कसं की एडजस्ट करून वचचें दिवस वय म्हळ्यार ते समय येवता राखची म्हणटा पळय तशी आतां लंच ब्रेक जेवता एक लाख सगळीं मात ते दुखेस 10 घंटे येतनाची लंच ब्रेक ताका काम करपाची न्हू तर भायर जेमकेला ताका कट करताची संभाळून आता दुबई फ्लाइट 10 घंटे असला रे 7 घंटे म्हणता 10 घंटे राखू का चीच 10 घंटे वचू आता वचू का म्हणा जायन ओके अनेक कॉलर सामगेलो तो उलयाची म्हजें नांव व्यंकटेश भट मुंबय दाखवून उलयता उलया उलया म्हगेले दुवेल एज्युकेशना विशय निमगोवका तिगेले नाव तिगेले चित्रा तिगेले नाव अपर्णा चित्रा नक्षत्र कन्या राशी वय ओके वर्ष कितले तिगेले एज कितले एज 16 years ओके चार्टर्ड अकाउंटन्सी करू जातल वय पळयताची फर्स्ट पीयूसी वे किती ती वय आता 11th जॉइन जाता कॉमर्स वा वय कॉमर्स सांगताची पळयता आसाची जाय सीए कोरयेत वय कोरयेत इथे म्हळ्यार सीए स्थानान तो आमकां विद्यागार जावन घेवन शुक्र मेळ्ळेलो आसा तशें देखून विद्याभ्यासाक म्हळ्यार आतां तुमी +1 म्हण सांगिल्लें त्या प्रकार 6 वर्साची योग दाखयता सांग ते आतां लेखिल्ले म्हळ्यार सीए करच्याक आशिल्ल्या विशयान तो 6 वर्स ताई ताका परिपूर्ण योग आसा म्हळ्यार 6 वर्स भितर त्या विद्याभ्यासांत आमी एंट्री जावन घेवन ताजे प्रॅक्टीस करता तेन्ना खंडीत जाता इथे
म्हळ्यार राशी प्रकार उत्तम जेवण आसा दैवानुग्रह सगळं आसा ताका जी विद्याभ्यासाक देवाल अनुग्रहा निमित्ती खंडीत जाता. जयत धन्यवाद कॉल. थँक्यू थँक्यू. थँक्स. आणि एक हळ्ळी भागात बट आमी ते टीव्हीर पळयतना म्हळ्यार एका सिटीन ना वय 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 ते लिंबियो कुंकुम वय कुवाणे वय वय तेका ಸ್ವಲ್ಪ चड कितें आसा आसा थंय म्हळ्यार आतां तांकां कशें म्हळ्यार मस्त होम पुजा म्हण सांगता तांकां विश्वास ना. तांकां कशें म्हळ्यार खाली एक लिंब्यार जप करून घरा दवर म्हणचे नाजाल्यार एक नाल्लार जप करून दिवचे ना भस्म जप करून दिवचे ना तांदूळ जप करून दिवचे. आतां म्हळ्यार तांकां तांदूळ विश्वास चड ते तांणी डायरेक्ट खाताचे खंयचे आतां तांदूळ जप करून दिल्यार तुमी तेन्ना तांगेले जेवणान ती हांत घालून घेवन जेवताची नाजाल्यार भस्म जाल्यार तशीची लावची की ना जेवणा वटू नाजाल्यार उशे न्हिदोचे कडेन दवरचे सांगेल काम एक भक्तीन करताच. खंडीत जत तांकां ते तुमी. ओके आणि एक कॉलर आसा आमगेलो तूं उलयाची. नमस्कार. नमस्कार उलयाची. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ ನಾನು. हां ಇದೆಯಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ 28 ವರ್ಷ ಗಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ हां ಹಾಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ हां ನಕ್ಷತ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ हस्तकी चित्र चित्र ಹಸ್ತ 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 हस्त हां ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು त्याचे सैनिक डायनी सदना दत्ताचे सण सोमवारी निघाला तो बिझनेस असा हां हस्ता नक्षत्र 23 कन्या राशी 23 ವರ್ಷ ಇತ್ಲೇ ನಾವು 25 27 27 ओके हां. खंयच्या गांवांतलो उलयलो तुमी कोटेश्वर खंय कोटेश्वर कोटेश्वर. नाही नाही हॅलो ऐकताच पळयता ऐकताच सर. सांगताची बट मामो जय 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 हांगा म्हळ्यार प्रश्न राशी प्रकार वैवाहिक जिवनाक थोडेच अडचण दाखयता आसा म्हळ्यार वय इथं म्हळ्यार वैवाहिक जीवनाच्या स्थानाधिपती तृतीयार आसा म्हळ्यार खंयचे तुमी लेखता पळय ते येना तुमकां तुमकां आतां सांगता मत म्हाका सीए नाका नाजाल्यार म्हाका हें उद्योग नाका म्हूण केलो चली सांगता पळय तशी खंयची सोयरीक तुमकां नाका म्हूण दिसता त्या सोयरीक तुमकां येताच आतां तांतूं मेन सांगता वय त्या देखून म्हळ्यार आसतारी तुमी एका नाका म्हणटाची एका तांणी नाका म्हणटाची तसो एका अवस्थार चलता म्हळ्यार एका चेल्ल्या खूश जाल्यार चेल्ल्या खूश जायना चेल्ल्या खूश जाल्यार चेल्ल्या खूश जायना असो एका अवस्थार चलता आसा. त्या देखून हांगा तुमगेले कुटुंबात दैवस्थान एक चिक्के म्हळ्यार तशें न्ही हें वैवाहीक जिवना खातीर थंय एक प्रार्थना दवरल्यार खंडीत विवाह मंगल कार्य जाता म्हळ्यार शीघ्रात शीघ्र जाता म्हणून. आता योग दाख चलता आसा वय तुमी एक त्या कुटुंबात दैव कसं एक म्हळ्यार तुमगे कुटुंबात दैव दाखयता सांगा त्या दैवाक प्रसन्न करका खंयचे वैवाहीक जिवना बदल जावन मिगेल चालल्या चांग जाव का चांग वाडलीक जाव कोण एक तुमी एक दैवा पूज दिया वाडलीक जाता म्हळ्यार मस्त विलंब जायना जातकार योग चलताच ताका वाडलीक योग मिथुन राशी प्रश्न राशी आयिल्ले देखून सत्य सांगला आतां वाडलीक जेवचेची म्हळ्यार सोयरीक जल्ला म्हणून सांगेत तशें एक हें चलता आसा जाल्यार जायनी म्हळ्यार आमगेले नित्याचे एक अभिप्राया निमित्ती तुमी त्या दैवाक एक पूज दिया खंडीत जाता. नमस्कार मिथुन वय मिथुन आई ओके आणि एक कॉलराक अवकाश आसा टायम जाता आयल्या लास्ट कॉलर तुमी कॉल करूं येता तदनंतर प्रोग्रामा मध्येंत कशी तुमकां बटमामाल नंबर दिला केन्ना कशें म्हळ्यार लास्ट दिवचे तुमी सगळे प्रोग्राम पळोवका म्हणाल खातीर जावन एके तुमी कसं करता म्हळ्यार लास्ट 5 निमिष मात्र पळयताच तेगे सगळे इता म्हळ्यार एक क्वेश्चन करतल्याक मात्र हें आन्सर न्ही केलो पटी आतां 5 वर्सां भितरचे कॉल येयले एक वाडलिके विशय कॉल येयले कुजदोशा विशय कॉल येयले ह्या पुरे कशें म्हळ्यार सगळ्यांक लगाव जाता आनी कशें म्हळ्यार बायन सुद्दां काळ तशी कशी चांग जाता पळय तशी हांव सांगचें म्हळ्यार हांव ह्या ज्योतिश प्रोग्रामांत येता देखून हांव सांगचें न्ही हें तुम्ही खंयचे प्रोग्राम मिस करनाशिची मॅक्सिमम ते पळयल्यार तुमकां एक गुण कसो म्हळ्यार बायन सुद्दां कळ्ळा बरी तुमकां ताजे नमुन्याचे नॉलेज मेळटा तेन्ना तुमी एक जड्ज कोरेत ह्या प्रोग्रामाचे लास्ट कॉलर आमगेलो आसाची नमस्कार उलयाची म्हजें नांव किशोर शेणय म्हणून
खंयचे गावांतून उलोवचे हांगा बेंगळूर वचून उलयचे बँगलोर ओके नक्षत्र आणि राज सांगात कोणाला प्रश्न अश्विनी नक्षत्र मुगेलेची अश्विनी नक्षत्र मेष राशी खंयचे विशयार ऍक्च्युली आज म्हळ्यार जॉबाचे विशय जॉब आमचे किरकीर आसा म्हळ्यार ते आत्ता सुचे जॉब सोवण विंगड जो कन्सल्टन्सी जो करीतगी कशी म्हणून स्वंता पळयताचे ताका टाइम आतां अनुकूल आसा की म्हणून पळयताचे प्रश्न आहे रे वय 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 अश्विनी नक्षत्र मेष राशी वय 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 कितले एज जालें तुमकां 63 वर्ष वय 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 म्हणतात आता राशी प्रकार सांगता कसं म्हणून सांगणार आहे अष्टमार्गूर चलता असं म्हणणार आहे उद्योग बद्दल पळेल जाल्यार उद्योग स्थानाधिपती बुध लाभार असं म्हणणार आत्ता चलचे उद्योग आहे तुमका अड्ड म्हणस वय वय जाल्यार ताच्या पैकी एक तुम्ही सांगता का मला चेंजेस केला कशी म्हणून वय 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 चेंजेसा विशयान तो हांगा नाका म्हणून प्रश्न राहिला म्हणणार आता कसं म्हणणार तुम्ही आता तुमगे चेंज केला रे तुम्ही हेकडेने म्हणल्यार एक कसं एक उद्योग वता ना जाल्यार उद्योगान तुमकां सगळी एक नमुने उणेपण येता म्हणल्यार आता चेंज केला देखून प्रश्न नाक म्हणून सांगतास आता प्रसंत तुम्ही चेंज करत नाका एक वर्सान की तुम्ही प्रश्न की ना जाता की पळोवन घेवन केला सांग म्हणून प्रश्न आहे अभिप्राय म्हळ्यार ओन जो करीत ओन मगेले ओन कशें ओन करच्या आत्ता नाका म्हणून एक नाही तुम्ही सूर केला जाल्यार सान म्हणटा वच्चो जाल्यार ताजे एक विपुलीकरण म्हणटा म्हळ्यार ब्रॉड जावन मस्ताना कळोवन ना तुम्ही कसं एक सर्विस 4 जाणां मेळका म्हणून उद्देशार तुम्ही करता जाल्यार हे डिसेंबर जे होते म्हळ्यार नोव्हेंबरान शेनी चेंज जाता ताजे नंतर प्रयत्न केला पुरो म्हणून प्रश्न सांगतास आता नाका म्हणणे आता चिके भयंकर टफ टाइम त्या वेळार तुम्ही चेंज केला रे आता आशिल्ला ते श्रद्ध दिवचे जायना नवो सूर केला ते श्रद्ध दिवचे जायना असं एक उभय संकटार येता म्हणून सांगतास ओके 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 धन्यवाद ओके धन्यवाद तशें बट आता इतले दूर तुला नेवन तू ह्या ज्योतिषा कार्यक्रमाक हाजी पोट जाल्यार तूं मेयलेची ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवन मस्तकड विचार तुम्ही सांगिल आसा इतले विचार सांगिल्ले हाका आनी आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्या हाका यूथ ऑफ JSB परव जावन तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद तशी कार्यक्रम पळयला तुमकांय धन्यवाद मेगेले एक पक्कन एक नंबर नोट करून घेया व्हॉट्सएप नंबर 9844573339 हे नंबर कसले डाउट्स आसल्यार कसले सांगू आसा तुमी व्हॉट्सएप कर येता आनी नवे नवे ज्योतिशीन येवं का म्हणून अमके काशी म्हळ्यार तुमगेले एक गांवांत एक चांग तुमी एक ज्योतिशा मुखांतर चांग जनाक मार्गदर्शन करतास का आनी एक तुमगेले गांवचे कोणी रेकमेंडेशन केल्यार यूथ ऑफ JSB नंबर आसा तांतूय रेकमेंडेशन दिल्यार लायक म्हाका जाल्यार तुमी कॉन्टेक्ट कर येता जाल्यार एक कसं म्हळ्यार तुमी हांगा स्टुडियोन येवनूच बागी जावं का तुमी दूर आसल्यार ऑनलायन तुमकां घेवन म्हळ्यार तत्काल तसं टॅक्निकल मस्तेत देखून मंगळारचे 7 गंटा तुम्ही लाईव्ह हांगा स्टुडियो येवन एक कार्यक्रमाक भागी जावंक जाता इतले वेळ कार्यक्रम पळयला तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्कार